लायल्या बली भेटूंक तेंपलांत तुज्या बापा गळभाराच्या ल्हाना बावडा संगी वर्णीत हांव तुका राया संवसारच्या आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्त ते भोव मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयची देवस्तुती जे कितें आमी शिकयता ते आमी आमच्या जिवितांत पाळूंक आपोवणे दिता. कित्याक आमच्या कर्ण्यांनी दिल्ली साक्ष अदीक फळ सोडूंक अदीक आदर जातले. तर ह्या मिसाच्या बलिदानांत देवान आमकां दिल्ली शिकवणूक हेरांक परगटूंक आनी आमच्या जिवितांत पाळूंक जाय अशी कृपा आमी मागून घेवया. ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते बरे वांटो घेवच्याक आमकां समय आयती करया आनी सोम्याची काकुळत मागून आमी सांगता म्हणया, हांव पातकी सर्व पदार्थ देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता, मनान चिंतून मनान विसारून वायट धोरणांक बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदां संवसाराक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या क्रिस्ता देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumya kakrut kar, Sumya kakrut kar, Krista kakrut kar, Krista kakrut kar, Sumya kakrut kar, Sumya kakrut kar. प्रार्थूया. सर्वेस्परा सर्व वस्तूंच्या रचणारा आणि धन्या मनुष्यान काम करचे म्हण तुवें निर्मिलाय. आपल्या हातांच्या वावरान पवित्र कुटुंब बसलेल्या भगवंत जुजेची आमच्या खातीर नातीक विनवणी दयेन मानून घे. आमकां ह्या संवसारांत तूं फरमायता तें काम करूंक सकत दी आनी तूं बसायता तें इनाम जोडूंक पावय. ही आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांपावलून रोमाघरां बरयल्ल्या पात्रांतलें वाचप. तूं हेरांची झडती करताय मो, तूं कोणी जावेत, पूण तुजी करणी समा म्हणून जायना. कित्याक हेर करतात त्योच करण्यो तूंय करताय जाल्ल्यान हेरांची तूं झडती करतना तुकाच तूं गुण्यावकार म्हूण तीर्प दिताय.
असल्यो करण्यो करतेल्यांची जडती करतना देव दया दाक्षान करिनासतना आपले पैसाल दिता म्हणून आमी जाणाव. पूण तूं हे मनशा तेंच गुण्याव आदारचे आदारन हेरांची जडती करूंक फुडें सरतना देवाचे निती पैसाल तूं एकलो मात्र सुकयतलोय म्हूण चिंताय वे वा देवाचे आगानीत दयाळायची बक्षाण्याची आनी सोसणिकायेची तूं बेपारवा करताय वे. देवाची दयाळाय तुवें पाताक रडून जिणी बदलूचे खातीर तुका दिल्लें आपणे म्हणून तूं नेनाय. पूण तुजें काळीज जावंक पावलां कठीण आनी दारुणू. तशें जाल्ल्यान देवाचें निती पैसाल परगट जातालें त्या क्रोधाच्या दिसा तुका मेळोंक आसतली ती शिक्षा तूं सोडयत आसाय. कित्याक त्या दिसा हरेकल्याक तांच्या करण्या प्रमाणे तो प्रतिफळ दितालो. तिरासानेन बऱ्यो करण्यो आदारन महिमेची मानाची आनी आमारपणाची वाट सोदतेल्यांक तो सासणेक जिवीत दितालो. पूण आपल्या स्वार्थान सताक विरोध रावन आनी तिच्या वाटांनी चलतल्यांचेर देवाचो कठीण क्रोध देंवतालो. वायट आदारतल्या हर एका मनशान कश्ट आनी कळवळे भोगूंक आसतले. पयलें जुदेवांनी पूण जुदेव न्हय आसलेल्यांनी तें भोगी जाय. तशेंच बरें आदारतल्या प्रति एकल्याक महिमा मान आनी शांती मेळटली. पयलें जुदेवांक पूण जुदेव न्हय आसलेल्यांक कित्याक देव कसलोच पक्षपात करिना. देवाचें उतार्यें. सरेस्परा हर एकल्याक ताच्या करण्या प्रमाणे तूं प्रतिफळ दिताय. सर्वेस्परा हर एकल्याक ताच्या करण्याप्रमाणे तूं प्रतिफळ दिताय. फकत देवा थंय म्हजो आत्मो विशय घेता. म्हजी राखण ताचे तावणूच येता. तोच म्हजें खडाप म्हजो आसरो. तोच म्हजें कोटें हांव केदींच आलसो ना. सरेस्परा हर एकल्याक ताच्या करण्या प्रमाणे तूं प्रतिफळ दिताय. सरेस्पराच्या गोपांत विशय घे आत्म्या म्हज्या. तो एकलोच म्हजो बरवसो. तोच म्हजें काडाप म्हजो आसरो. तोच म्हजें कोटें हांव केदींच आलसो ना. सरेस्परा हर एकल्याक ताच्या करण्या प्रमाणे तूं प्रतिफळ दिताय. तुमी लोकांनो देवाचो आसरो सदा. सर्वाय काळांनी ताचेरी पातयेनी ठेवा. तुमची बोगणां ताका उगडा. सरेस्परा हर एकल्याक ताच्या करण्याप्रमाणे तूं प्रतिफळ दिताय. Alleluia, 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 alleluia. मुझे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सालोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता
महिमा तुका येसुम्या. जेजू म्हणा लागलो, हाय तुमकां फरीचे बनो वडताला बासो सदा बासो आनी सर्व आल्या पाल्यासो दांत एक वांटो तुमी देवाक दितात, पूण न्यायनितीची आनी देवाच्या मोगाची तुमकां परवा ना. हें तुमी खरेंचय आसलें, पूण तेंय तुमी सोडचें न्हय. हाय तुमकां फरीचे बनो सिनोगोग सभांनी तुमकां मुखल्यो बसका जाय आनी पेटेंत लोकान तुमकां सलाम केल्यार तुमकां बारीच खुशी. हाय तुमकां तुमी स्मारक गुर्त नातलेल्या मेल्ल्यांच्या फोंडा बरें ते फोंड म्हूण कळनासतना लोक तांच्या वयल्यान गुड्डावन चलता. तितल्यार शास्त्र्यां भितरलो एकलो ताका जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री तुवें अशें उलयल्ले वरवीं आमकां हितूं अवमर्याद करताय. ताका जाप दिवन जेजू म्हणा लागलो, हाय तुमकां शास्त्र्यानो वोवोंक तांकां नातलीं वजीं तुमी लोकाचेर घालतात, पूण तुमी जावन त्या वज्यांक एक बोट लेगून लावंक फुडें सरनात. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त तें मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, म्हज्या वळखीचो एकलो मनीस आसलो आनी ताका एक संवय आसली, कितें उलयल्यार खंय गेल्यार खंय वचून आयल्यार ताच्या लागीं कितें विचारलें जाल्यार ताची जाप केदाळय थंय कोणी समानांत या म्हणून. थंय कोणी समानांत. तो एका गव्हर्मेंट ऑफिसाक गेलो, खंयचें काम जावंक आसलें आनी थंय गेल्ले वेळार फाटीं येतना ताच्या लागीं विचारलें, कशें काम जालें गी? थंय कोणी समानांत या. तो इगर्जेंत खंयच्या एका मिटिंगांत रावल्लो, मिटींग जावन फाटीं येतना कशें मिटींग बरें जालें गी? थंय कोणी समानांत. तो खंयच्या एका फंक्शनाक गेलो, काजार गे खंयचे गे, कशें जालें फंक्शन? कोणी समानांत, खंयची वेवस्था समाना. वाड्या जमातीक गेलो, वाड्या जमात जाली, फाटीं येतना विचारलें, कशी वाड्या जमात? थंय कोणी समानांत या. अशें खंय गेल्यार तो खंय वचून येवं दी, ताच्या लागीं विचारल्यार ताची जाप तीच, थंय कोणी समानांत म्हणून. म्हळ्यार संवसारांत कोणीय समानांत, पूण हांव मात्र समा आसा म्हण अर्थ. हो एक सवयचो गूण, जायत्यांक सवयचो गूण जावन गेला. आमकां ही सवय आसूंक पुरो. खंयच्यान ती समाधान ना, खंय गेल्यार खंयचें केल्यार कोणी समानांत म्हणूनच आमच्या मतींत आसचें जावंक पुरो. थोडे फावटी ही एक सवय जावन वेता. जायते फावटी आमी फाटीं मुखार चिंतिनासतना, विमर्शो करनासतना, वायट आनी बरें कितें पळयनासतना आमी सांगचें आसा तो समाना वा ती समाना, ती समानांत. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, भोव बरें वाचप. तुमी झडती करतात मू, तूं कोणीय जावं तुवें करचें हें समानय. रोमाघरांत बरयल्ल्या पत्रांत संत पावल सांगता, तूं कोणीय जावं म्हळ्यार कितें? कोणीय जावं म्हळ्यार कोणीय जावं. हांव तो, हांव हो, हांव तसलो असलो, हांव तशें अशें कोणीय जावं दी. संत पावल म्हणटा कोणीय जा, पूण तुका हेरांची झडती करचो अधिकार बिलकूल ना. कित्याक झडती करचें जाल्यार दोन संगती गरज. एक सगळी काणी तुका कळीत आसाची. खंयचेंय एक गडीत तूं पळयताय, तें गडीत कित्याक घडलां आनी ताच्या फाटल्यान कितें हिस्ट्री आसा, ताची काणी कितें संपूर्ण तरान कळीत आसल्यार मात्र कितें म्हण सांगयत. पूण आमकां कळीत आसना. आमी कितें पळयता, कोणें सांगलें आयकलां, तें आयकून आमी ताचेर एक जजमेंट दिता. दुसऱ्यान ताणें केल्लें सूख हांवें करूंक नजो, तो जाल्यार मात्र आमी सांगयत की ताणें केल्या सूख म्हणून, ताचेर हांवें जजमेंट पास करियत. जर हांवें ताणें केल्लेंच सूख हांवें करता तर ताका म्हाका खंयचोय अधिकार मेळना. आमी इस्कॉलांत बुकार बरोवंक शिकतना टिचरीन आमकां पयलें सांगलें काम आसा, खंयचें उडास आसा की बुकार बरोवंक सांगतना पयलें फस्ट काम करून सांगलें. खंयचें काम उडास आसा की बुकार बरयतना
हांगासर मार्जीन ना न्ही फस्ट टिचर कितें शिकयता मार्जीन घालून शिकयता दाव्याक मार्जीन घालूंक आसा वेगी मार्जीन हांगा घालताय ना हांगा घालता आनी हांगा बरोवंक सुरू करता दाव्याक मार्जीन घालून उजव्याक बरोवंक सुरू करता आमी हे आमच्या जिवितांत पाळूंक जायते फावटी प्रयत्न करता हांगा मार्जीन घालची जायते फावटी हेरांक जाताना मात्र हांगा मार्जीन आमकां जाल्यार हांगा मार्जीन कळ्ळें गे आमचे विशय येताना आमकां व्हडली मार्जीन पूण हेरांचे विशय येताना ल्हान मार्जीन अशें आमच्या जिवितांत जायते फावटी जाता आमी हेरांक दिवचो मार्जीन ल्हान पूण आमकां चड मार्जीन थोडे फावटी आमी म्हणचे आसा हांव स्ट्रेट फॉवर्ड म्हणून हांव स्ट्रेट फॉवर्ड कितें आसल्यार हांव सांगून सोडटा म्हणून पूण स्ट्रेट फॉवर्ड खंयच्या विशयांत आनी कोणा विशयांत दुसऱ्या विशयांत जाल्यार मात्र म्हज्याच विशयांत जाल्यार हांव स्ट्रेट फॉवर्ड आसा गे म्हणलें सवाल आनी थोडे फावटी म्हणचें आसा हांव ताच्या तोंडार असो सांगलें हांवें ताच्या तोंडार असो सांगलें तेंचो म्हज्या तोंडार सांगल्यार म्हाका तें जिरोन घेवची सकत आसा गे भोवशें आसची ना दोनूय कुशींनी आमी चिंता हांवेंच सारकी म्हणून आमी केल्लेंच सारकें आमी उलयलेंच उतर हेरांनी कितें केल्यारय सूख आनी देखून आयचें देवाचें उतर आमकां सांगता आमी कोणीय जावं कितेंय जावं आमकां कोणाची जडती करचें हक्क ना आमी सजेशन दिवयेत वा कितें बरें आसा कितें वायट म्हणलें सांगचें तसली जबाबदारी आसा जाल्यार ताका विशय कळोवप येत पूण जडती करची म्हळ्यार कितें गिवींग ए जजमेंट म्हळ्यार कितें जडती करची म्हळ्यार ताच्या सांगाता फैसल येता जडती करतना ताच्या सांगाता एक जजमेंटा सांगाता एक निर्धार आसा म्हळ्यार हें इतलेंच हें जालें ताच्या मुखार त्या मनशाक जियोवंक वा हक्क ना म्हणले बरें आमी चिंता हें जावंक नजो आनी हें जाल्ल्या वेळार आमी सूख करता म्हणटा देवाचें उतर देखून मगाच्या भावनांनी भयणीनो किर्तनकार आमकां सांगता जर सर्वेस्परा आमच्या पातकांचे लेख तुवें दवरले जाल्यार ह्या संवसारांत कोण आसतो कितलें वाजबी सवाल न्ही गे जर देवान आमी केल्ली हर एक पातकां हर एक सूख लेख दवरले जाल्यार आमी ह्या संवसारांत आसता गे म्हणलें एक सवाल देखून आयच्या पयल्या वाचपां सांगलां देव उदार आसा तुजे थंय देव उदार आसा देव तुजे थंय दयाळ आसा तर तुवें उदार जा तुवें दयाळ जा कित्याक देव तुजे थंय उदार आसा कित्याक म्हळ्यार तुवें बाचावी जोडच्या खातीर प्रयत्न करूंक जाय तुवें तुजी जिणी बदलूंक जाय त्या देखून तुजी दोरी लांब सोडल्या देवान तशें म्हणून हर एकल्याक तूं तो समाना हो समाना म्हणून सांगून विशी जाल्यार तुजो आत्मो कोण बचाव करतलो तुज्या आत्म्या विशयान कोण चिंतलो देखून पयलें तुजें जिवीत कितलें बरें करया तें तूं पळय आनी तो बळो हेरांचें जिवीत सारकें आसा तें दिसतलें देखून हांगासर सेल्फ नॉलेज म्हज्या विशयांचोच म्हाका कळीत आसूंक जाय म्हज्या विशयांत हांवें नियाळ करूंक थोडो वेळ घेवंक जाय हांव कशें जियेतां म्हजें जिवीत कशें आसा हांव हेरां थंय कशें चलतां हें हांवें सदां येत नियाळ केल्यार मात्र म्हाका म्हज्याच विशयांत जाणवाय येता म्हज्या विशयांत हांव कितें कोण म्हणून म्हाकाच कळटा आनी म्हज्या विशयांत कितें जाणवाय मेळटा की त्या वेळा हेरां विशयांत ती पळोवंक म्हाका क्लॅरिटी मेळटा देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो देव म्हजे थंय उदार आसा जाल्यार त्या उदारपणाचो फायदो जोडचो न्ही मगर हांवें कशें बाचाव जावयेत स्वताक म्हजें जिवीत हांवें कशें बरें करयेत म्हज्या जिवितांत आसचें उणें पण कशें हांवें काडयेत आनी बरो जावयेत ह्या विशयांत चिंतूंक हाचें देवाचें उतर आमकां आपयतना तें करूंक आमी प्रयत्न करया Kanik Papa Hundia Vainachi Bhaktin Samarpitami Kanik Mogachi Kanika Sangi Betaitam Chini Iyamchi Swikar Karun Pavan Kar Betoni Amchi Swikar Kar Pavan Kar Kanik Iyamchi
मोगा स्वरूपका साम तुका भेटोची सर्गीच्या देण्याने बचिणी आमची कृपादीची येवच्या चिनी मोगाची स्वीकार कर पावन कर कानिकी आमची मोगा स्वरूपका साम तुका भेटोची सर्गीच्या देण्याने बचिणी आमची कृपादीची येवच्या चिनी मोगाची म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात ते तुझ्या बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्र जगात सर्वेस्पर मागे सर्वेस्परा तूं अपरिमेत काकुळतेची सर मागे वंजुजे सो हो दीस संभ्रमतना आयच्या कसना वावरां आमच्या कसना वावरांचो फळ हो गोवा वंडो आनी ताका वायन आमी तुका भेटयता जेजूच्या ह्या बलिदाना बराबर सगळें आमचें वावराचें जिवीत आमच्या भाव भयणी पासून वपलेलें मोगाचें समर्पण जावं दी म्हूण विनम्र काळजान आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वयशामे करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तई आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भगवान सुजेच्या ह्या दिसा आमी तुजी स्तुती करता तुका वाखणता तुजी किर्ती परगडता ह्या नितीवंत मनशाक तुवें अवंकार देव मायेचो पती केलोय आनी ह्या विश्वासी आनी शाण्या साकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेबलोय पवित्रत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुजे एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक बापय बरी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणतात तांचे संगती आमचे इथाळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती करता पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान वोन सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराच्या नामे येता तुका जय उंसर्गी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कस स्मरण सुसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्च घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्च नव्या आनी सासणी खराचें हें रगत पातकांचे मुखाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बाबा सुगट परगटुया तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पोडावली तुवें आमकां सोडलाय सोमिया संसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता
तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसतां आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितीमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पेटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरोस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां इश्ट गती मेल्ल्या समेस्तांत तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाच्या मागीर सांगाती सांजो जे तिसोपती भगवंत अमदुता आनी सर्व काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्त्रच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेधार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोम्यांची केल्ले मागणे आता आमी सांगात म्हणून म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सर्वांदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक सुटकी पदवी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ तूं जी येताय आनी रजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेका सोम्याची शांती वांटून घेवया देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शेळी सगळ्या संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें आमचे भितर म्हाका फोवना पूण जेवणांत म्हाका लायक केली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन हांव तुका काळजांत घेता संतोषान तुजे मासरगत सेवता तुजे थंय जेजू आसावेक जाता तुजेर सोम्या पातयेर हांव रावता
जेजू ये तू काळजा बेडार कर या टाण्या तुका घेन सदा हांव आशेता आत्ममुसो तुका सदा नीतत रेखता तुका सेंतो आतां लालेता जेजू ये तू काळजा बेडार कर या टाण्या तुका घेन सदा हांव आशेता आत्ममुसो तुका सदा नीतत रेखता तुका सेंतो आतां लालेता जिवीत दिवसो उंडो तूं जावन आसाय हर एक दीस ह्या उंड्याक म्हाका पोसताय आत्म्याक म्हज्या सदां घटाय दिताय ससां जिवीत तूं म्हाका भासयताय जेजू ये तू काळजा बेडार कर या टाण्या तुका घेन सदा हांव आशेता आत्ममुसो तुका सदा नीतत रेखता तुका सेंतो आतां लालेता प्रार्थुया सर्वेस्परा सर्व मनशांच्या पोसणारा ह्या स्वादीक सर्गीच्या जेवणात तूं आमकां पोसताय ताचे घटायेन बगेवन जुजेच्या पावलांनी चलोवन आमी आनी आमचे बराबर सुमेस्त वावराडी हात कामाचें महत्व वळखून आमच्या भाव भयणीचे सेवे खातीर वापरूं अशें आमचो वावर फळादेक केल्या उपरांत बगेवन जुजे बराबर तुजे बेंगेंत सासणेक सुखाची शांती आमी सोडूंक पावूं क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वसून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडता देवाचे वोडुकार E pague volta suse Dev mae chapati Sargicha sobit fula Podveda sharati Suse papa pautumaka Suze Baba Pautumaka Suze Baba Pautumaka Suze Baba Pautumaka Mogal Putra Aunque आशीर्वादी आमकां वागीन कुर्साचे गुलवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे